आज हांव इतले बेगीन हो प्रेस दिवपाक सोदना. इव्हनिंग हेजेर कितें निर्णय जाता तो पळयतलो आनी तुमकां प्रेसा सांगतलो. निर्णय म्हणटा ते कितें आहा, 300 लोकांक कमीत कमी परमिशनां दिल्ली आहात आनी काही दोग तीग जाणांक हो एनओसी दिवपाक हो चीफ ऑफिसर त्रास करता. हो चीफ ऑफिसर म्हणतो कितें समजला, सालाजार समजला. तो कितें समजता की अख्ख्या इंडिये भितर कायदो कोणाक खबर ना, आपल्याकच खबर आहा म्हणतो. ताका म्हाका दाखोवपाक जाय हो कितलो कायदेशीर आहा तो. आनी दुसरे जितले चीफ ऑफिसर हांगा येवन गेले ते अनपड असलेले काय म्हणून, काय तकली नसलेले मनीस. हेजे भितर दिगंबर बी म्हाका तेजे भितरल्यान तेंचे आस्वास हें दिलें, हें काम तुमचें जातलें म्हणून. दुसरे दामून सांगलें, चीफ मिनिस्टरान सांगलें, पण हो चीफ ऑफिसर आहा हो तेज्यान बुदून हो सगळ्यांक हेजेर मारता आनी तो दाखयता. म्हणून ताका सांगला इव्हनिंग पर्यंत आमचें समज काम जायना आला ताका आमी ह्या कॅबिनांतल्यान भायर काडचे ना. फाल्यां कितें तें आमी दाखयता. कसली परमिशन मागू ती? तें हांव तुमकां सगळें डिटेल सांगचो सांगता. इतले बेगीन तो म्हाका इश्यू करपाचो ना आनी इतले बेगीन तुमकां मुखार हाडपाचें ना. पण ह्या मनशांक तेंची जागा दाखोवपाची गरज आहा. हो कोण चीफ ऑफिसर आयला पळय बुधवान सालाजार, तो म्हाका पळोवपाचो. पॉलिटिकल प्रेशराची गोष्ट. पॉलिटिकल बी काय ना, तो आपुणूच सगळो पॉलिटिशियन जाला. कळ्ळें तुका? सगळ्यांनी सांगता तेका. आनी हो तेका हिचा डिस्कस करपाक गेल्यार वोस म्हणटा, कोणा राजे ना ते तेका म्हाका दाखोवपाक. कळ्ळें तुका? काय समोरच्या तो आतां पळोवन गेलो न्ही, धांवलो तो हांगा राव राव म्हण तरी पासून रावूं ना, धांवलो. तेका आमी सांजचे पळयतात कितें आहा तें. नाल्यार फाल्यां सोमार किती घेऊन गेले तुम्ही? कसली इश्यू घेऊन गेले? तो इश्यू तुमकां सगळो सांगता. तेका डिटेल आहा तें. कळ्ळें तुका? ते म्हाका सांजचे तेका विचारून हांव तुमकां सांगता न्ही कितें आहा तें. डिमांड कितें केलें तुमी? सांजचे कळटलें सगळें. एनओसी दिला तुमकां? अरे ते एनओसी खातीरूच आहा, पण तें सांजचे तुमकां कळटलें कितें आहा. पोलीस बी पावले मरे. खंय पुलीस तेकार पडला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.